सह्याद्रीच्या रानात पहिल्या पावसावांगडा दर्शन दिता त्या दुर्मिळ मलबार ट्री टोड ह्या बेपकाची प्रजात धोक्यात आयल्या। वातावरण बदल, रस्ते अपघात आणि नष्ट जावपी नैसर्गिक अधिवास हाका लागून ह्या बेपकांचे अस्तित्व धोक्यात आयला। कालूच चोरला घाटार जाल्ल्या रस्ते अपघातात मलबार ट्री टोड जातीच्या बेपकाक मरण आयले। खंयचे तरी गाडयेच्या टायरापोना सापडिल्ल्यान ते मेले। म्हादय अभयारण्यात ही बेपका सापडटा। साधारण जून ते सप्टेंबर हो तांचो प्रजनन काळ। या काळात झरी आणि झाडांचेर ही बेपका दिसून येतात। पावसाचो काळ सोडलो जाल्यार ही बेपका झाडांच्या ढोलीत लिपून रावतात आणि पावसाक सुरुवात जाली काय ती भायर येतात, अशी माहिती विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजाचो वांगडी रमेश झरमेकर हांणी दिली। आयज आमी पळयता की मलबार ट्री टोड हे आसा ते आमकां पयल्या पावसाक खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा। पयलीं 2-4 असे शावर जातात, ते व्हडले पावस पडटा तेन्ना ते भायर येता आणि मलबार ट्री टोड आसा तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट असल्या कारणान ताका खूब इम्पॉर्टंट आसा आणि तशेंच पळयलें जाल्यार वन ऑफ द बेजिकली एंडेंजर्ड स्पिसीज आसा आणि ही स्पिसीज फक्त वेस्टर्न घाटाक म्हणजे सह्याद्रीक मेळटा आणि ती आमच्या गोंयांतय मेळटा। आणि त्याच बरोबर आतां अशें जाल्लें आसा की ही जी टोड आसा ते जवळ जवळ आमच्या फॉरेस्टात जेन्ना पयलीं स्ट्रीम्स धाकट्यो स्ट्रीम सुरू जाता तेन्ना ते ब्रिडींग करपाक उदका लागीं येता आणि बाकीच्या टायमार ते सदांच झाडाचे ढोलीत किंवा झाडाचेर आसता। आणि आतां अशें जालां की अशा पद्दतीन की खुबशे आमचे डेवलपमेंट जाता तेन्ना तेन्ना जंगलासून जेन्ना रोड वता तेन्ना खुबशे फावटी तांची रोड किल ही जायत आसता। एवरी इयर आमी पळयता की नंबर आसा तो इनक्रीज जायत आसता आणि हे खंय तरी प्रिजर्व जावपाक जाय, हाजी हे उरपाक जाय जाल्यार आमकां खुबशे सक्रिय जावचे पडटले आणि तांकां आमकां प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें। ऑलरेडी प्रोटेक्शन एज अ आसा, पूण तरी आसतना आमी ज्यो ल्हान जे हे आसा तांचेर चड लक्ष दिना आणि हे जे आसा ते आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा आमच्या निसर्गा खातीर, आमची एनवायरमेंट बॅलन्स रावपा लागून खुबशे गरजेचे असल्या कारणान हे जे खंय तरी आसा ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।